गोंयांत घडपी चडशे गुन्यांव हे राज्या भायल्यान आयिल्ले कामगार लोक करतात अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत केलें. देखून गोंयांत येवपी दर एका कामगारा कडेन लेबर कार्ड आसप सक्तीचें अशें केलें जाल्यार गुन्यांवकाराक सोदप खूब सोंपें जातलें अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. ज्या निमित्तान म्हणजे आमी जरी म्हटलें गोंयांतले फक्त 10% ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वर्कर आसतले, 90% ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द स्टेट, बट वर्कर हो वर्कर आसा, कामगार हो कामगार आसा. जरी तो आमच्या राज्यांतलो आसतलो किंवा देशा वयल्यान येवन हांगा काम करता आसतलो, पण त्या कामगाराक सगळ्यो सोयी दिवप ह्यो गरजेच्यो आसा. आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांनी जॉयंटली काम करून म्हणजे कन्स्ट्रक्शन सायटीचेरूय बी तांकां जी सॅनिटेशन आसतलें, रावपाची सोय, बाकीच्यो सगळ्यो सोयी त्योय करपाक जाय. तांच्या भुरग्यांच्या खातीर शिक्षणाची सोय जी आसतली, आमी बस प्रोवायड करून किंवा मोबायल स्कूल दिवप त्याची सोय आसतली, किंवा तांकां स्कॉलरशीप आनी बाकीच्यो ह्यो सगळ्यो सुविधा आमच्या लेबर कमिशनरा कडल्यान टायम टू टायम आमी काळजी घेवन ते दितले. आमी ह्या वर्साच्यान 2 NGOक आमच्या बरोबर हे काम करपाक घेतला. वन इज द दिशा फाउंडेशन and another one is that PSU, Government of India is Mr. Sudhir Parkutekar is the Government of India's known PSU who is working in other states also for the labor welfare. हांकांय आमी ऑन बोर्ड घेतल्या आनी ताच्या खातीर गोंयांत येवपी बजेटान आमी प्रॉमिस केला त्या प्रमाणे गोंयांत येवपी प्रत्येक लेबरा कडेन लेबर कार्ड आसपाक जाय. 100% लेबरा कडेन लेबर कार्ड आसप गरजेचें आसा. आनी ना जाल्यार आमी म्हणटा की मायग्रंट लेबर जो येता तो फाल्यां सकाळी गोंयांत कसलोय गुन्हो करता आनी वता आनी तो परत मेळपाक कठीण जाता. आनी जर आमी रेशो काडून पळयत जाल्यार मॅक्झिमम म्हणजे 90% ऑफ द गुन्हे जे गोंयांत जाता हे खंय तरी भायसून येयल्ल्या कोण तरी मायग्रंट लेबर म्हणून येयल्ल्या ह्या लोकांक कोण तरी बिहार आसतलो, उत्तर प्रदेश आसतलो, वेगवेगळ्या ठिकाणचे हांव तितून डिटेलान वचना, बट सगळे गुन्हे हे वेगवेगळ्या तांच्या कडेन आसा. एटलिस्ट तांची आयडेंटिटी जर आमच्या कडेन आसत जाल्यार गुन्हे करता आसतना ते विचार करतले की बाबा आपल्याक पटकन केन्ना अरेस्ट जावपाक शकता. म्हणून 100% create the responsibility of the contractors and the responsibility of the employee and employer both. त्याचबरोबर जे लेबर असोसिएशन्स आसात, युनियन आसात, तांच्यांनी बी हे प्रमोट करचे. कन्स्ट्रक्शन सायट्स आसात तांच्यांनी हे प्रमोट करचे की लेबर कार्ड प्रत्येकाक, त्या खातीर आमी म्हणटा की सुटसुटीत दिवचे. ताका खंयसरूच पुलीस स्टेशनान वयचो पडटलो, ताका खंयसर पयलो तरी लेबर कार्ड जे आसा आपले सिंपल लेबर कार्ड घेवचे. ताज्या उपरांत जाय जाल्यार ताका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट घेवची, पुलीस रिपोर्ट घेवचो, तो त्या जाग्यार रावतलो. बट गोंयांत एंट्री जाल्या पयलें लेबर कार्ड ताच्या कडेन आसप हे गरजेचें आसा. आनी ते बी आमी ऑनलायन फेसिलिटी तेजी अवेलेबल करता. थोड्या दिसांच्या भितर आमी ती ऑनलायन फेसिलिटीज ही सुरवात जातली जेणे करून ताका लेबर कार्ड मेळटलें.